Psalm chapter 23 verse 1 to 6. सर्वेस पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पांचव्या सरवच्या मैदानाचेर विशयो घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. हलक्या फालक्यान हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजी सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली. तिरस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो. Zephaniah chapter 3 verse 16. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटली, सियोना, भियेनाका, तुजे हात गळोवंक दिनाका. जोशुआ chapter 1 verse 8. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. तांतूं बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. मॅथ्यू chapter 12 verse 9 to 14. उपरांत जेजू थंयतावन मुखार वचून तांच्या सिनोगोगांत रिगलो. थंय आंकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो देखून थंय आसलेल्या तोडांनी जेजू गुन्यांवकार करच्या इराद्यान सवाल केले. साबाताच्या दिसा गुण करचे कायद्या प्रमाणे सारकेवे? पूण जेजून तांकां जाप दिली, कोण तो तुमचे भितरलो आपणाक आसाय तो एकच बोकरो साबाता दिसा पोंडान पडात जाल्यार ताका दर वयर काडिचो ना? तर मनीस बोकऱ्या प्रास कितल्याकय चड मोलाचो न्हय? देखून साबाताच्या दिसा दाळ करणी करची कायद्या प्रकार म्हूण जाय. तितल्यार आंकुडलेल्या हाताच्याक पळोवन तुजो हात लांब सोड म्हळें ताणें. त्या मनशान तो लांब सोडलो. तेदवा तो हात ताच्या दुसऱ्या हाता बरीस साफ सारको जालो. तितल्यार फारिसेव सिनोगोगांतले भायर गेले आनी जेजू कसो लागाड काडचो काय म्हणून मतलाब करूंक लागले. जॉन chapter 3 verse 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमानतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, पगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक.